मडकयकराच्या प्रकरणात कित्याक केली ना कारवाय? सत्र न्यायालयाची एसीबी पुलीस अधीक्षक आणि पुलीस निरीक्षकाक नोटीस. 19 एप्रिलाक जातली फुडली सुनावणी. राज्यातल्यो सगळ्यो प्राथमीक शाळा इंग्लीश माध्यमांतल्यान करप गरजेचे. आमदार मायकल लोबोची मागणी. सरकाराची पॉलिसी आसा क्लियर, सांगता मुख्यमंत्री. उत्तर गोंयची तान भागोवपी तिळारी आणि आमठाणे धरणाची पातळी फाटल्या 3 वर्सां परस उणी. दक्षिण गोंयच्या धरणांची पातळी आसा तशीच. स्पेशल रिपोर्ट. IIT विरोधी आंदोलन प्रकरणात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब आणि हेरांच्या घातिल्ल्यो केशी जाल्यो रद्द. उच्च न्यायालयाचो आदेश. केशी रद्द जाल्ल्यान मनोजान उक्तायली खोस. आतिशी आसू वा अंजली आपल्याक जाय ते उलोवन वतली. गोंयांत काँग्रेसीच्या खांद्याक खांदो लावन करतले काम, सांगता आपाचो बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगास. रमजान आसूं वा हेर कितें, थियेची लालाकी बस्ती उडयतले. थळावो आमदार निळखण हळर्णकारान केलें विधान. सरकार आपल्याक जाय तसो थारायता विधानसभेचो काळ आणि कामकाज. विरोधकांचो आरोप. सभापती म्हणटा विधानसभा कितले दीस घेवप हो मंत्रिमंडळाचो निर्णय. मनोज परब भाजपाची बी टीम न्हय तर ते भाजपाचे अलायन्स पार्टनर. आपाचो मुखेली अमित पालेकराचो आरोप. दुसऱ्यांचेर उलोवचे परस आपान आपल्या पक्षाचेर दिवचे लक्ष. विरेशाचे पालेकराक प्रत्युत्तर. आणि आता खबरो विस्तारात. भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ल्यो शाळा सुरू करपाक आनी सुरू उरपाक जाय जाल्यार प्राथमीक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करचे. जाय जाल्यार कोंकणी आणि मराठी सक्तीची करची, अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन म्हटलें. दुसरे वटेन सरकाराची पॉलिसी क्लियर आसा म्हणून मुख्यमंत्र्यान मायकलाक जाप दिली. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ल्यो शाळा सुरू उरपाक जाय जाल्यार प्राथमीक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करचे म्हूण कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयलो. जाय जाल्यार कोंकणी आनी मराठी सक्तीची करची, अशें मायकलाचें म्हणणें. जयंती दिसा सर्गिस्त भाऊसाहेब बांदोडकराक अभिवादन केल्या उपरांत मायकल उलयलो. भाऊसाहेब बांदोडकर जेणे स्टार्टिंग जेन्ना आपूण मुख्यमंत्री जालो तेणें म्हटलें की आपले गोंयचे लोक सगळे शिक्षीत जावचे, शिक्षण मेळचें म्हणून तेणें सगळे प्राथमीक शाळा सुरवात केली. पण आयज आमी पळयता की हे प्राथमीक शाळा खंय तरी बंद जायत आसा. आनी ह्यो प्राथमीक शाळा जर तर जिवंत दवरपाचे आहा, म्हणजे फुडें जर तर हे उरपाक जाय जाल्यार मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जे आमी आयज बसून झगडटा हे इंग्लीश जावपाची गरज आहा. आनी तेचे वांगडा कोंकणी आनी मराठी कंपल्सरी. जे कोण झुजता म्हणटा आनी म्हणटा ना 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 हे तशेंच उरोंक जाय, तेची भुरगीं खंय आहा ती पळया. तेची भुरगीं खंय शिकता ती पळया, तेंची नातरां खंय शिकता ती पळया. आनी मागीर म्हाका सांगा, आय स्टँड बाय इट एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली that all these shalas should be upgraded and English medium should start over there, all subject except Konkani and Marathi. मायकलाच्या स्टेटमेंटाचेर मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता माध्यम धोरणाचेर सरकाराची पॉलिसी क्लियर आसा. खंय प्रायमरी स्कूल चलपाक जाय जाल्यार इंग्लीश मिडियम करचें आनी एक कंपल्सरी मराठी आनी कोंकणी दवरचो. तुमकां कितें दिसता? म्हणजे हय जाल्यार बंद जातल्यो शाळा म्हणटा तो. सरकाराची पॉलिसी क्लियर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आतिशी आसूं वा अंजली आपल्याक जाय ते उलोवन वतली, पूण गोंयांत आमी काँग्रेसीच्या खांद्याक खांदो लावन काम करतले. गोंयांत युनायटेड ओपोजिशनाची आघाडी कायम उरतली, अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगास सांगता. काँग्रेस विश्वासघातकी, ताका लागून फुडाराक काँग्रेसी कडेन युती करची नात. गोंयांत जिल्लो पंचायत, नगरपालिका आनी 2027ची विधानसभा वेंचणूक स्वबळाचेर लढटले, अशें आम आदमी पार्टीची केंद्रीय फुडारी आतिशी मार्लेनान उलोवन दाखयल्ले. ताचेर आतां बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगासान विधान केलां. वेन्झी म्हणटा वेंचणूक लडोवपाची गजाल येता तेन्ना दर एकल्याची काम करपाची पद्दत आसता. आतिशी आसूं वा अंजली गोंयांत येतली आनी आपल्याक जाय ते उलोवन वतली, पूण गोंयांत युनायटेड ऑपोजिशन कायम उरतलें, अशें वेन्झी सांगता.
ऐकात ताचे म्हणणे. We are preparing to fight solo for the upcoming ZP elections, the municipality elections, and the 2027 assembly elections. So you are saying there will be no alliance with Congress in Yes, 27? there will be That no is- alliance. Aam Aadmi Party will be fighting on its own. Will there be some room, because 2 years is a long time in politics, or we have taken a call? As of now, Aam Aadmi Party has decided that we are going to contest all 3 elections, the Zilla Parishad elections, the municipal elections, and the assembly elections on our own. Why no alliance, ma'am? Is there a Well, reasoning, it is very arithmetic? clear that Congress cannot be trusted. Last time, 11 MLAs from the Congress won. 8 of them have gone into the BJP. Only 3 are left. And this is not the first time. In the previous government also, almost 80% of MLAs. Last time also, I think there were only 3 MLAs left. 1 MLA left. All of them went into the BJP. So how can the Congress party or their leadership or their MLAs even be trusted with an alliance when Congress MLAs after winning elections go into the BJP? म्हणून सगळ्यांनी कितें म्हणून एट द एंड ऑफ द डे टुडे वेन वी आर हियर इन द असेंब्ली वी आर गोईंग टू फायट. तुमचेर देखून एक बील येवपाचें आहा. सो तें बील येवपा तें तुमकांय घडटलें, तुमकां कितें जाता तें. सो तुमी मागीर कितेंय सांगाय कितें करपा जाय तुमचे पासत. तुमचे मदें तुमकांय एक मिटींग कॉल करतले. वी वील ऑर्गनायज अ मिटींग फॉर ऑल ऑफ यू गायज. जावं ते सोशल मिडिया जावं ते प्रिंट मिडिया जावं तुमचे पासतूय हे पाट आमकां कॉल करतले. बिकॉज देर इज अ बील दॅट इज गोइंग टू कम आउट फॉर यू ऑल. ते बिलाचे तुमगे कसले रायट्स तुमकां गड्या कितकोन दोतले म्हणून आमकां कितें खबर आहा. सो वी वील मेक इट अ पॉयंट. आय वील डिस्कस विथ द LOP, आय वील डिस्कस विथ द अदर पार्टी लिडर्स जे ऑपोजिशन आहाय सगळ्यांक डिस्कस करून तुमकां एक मिटींग ऑर्गनायज करपाक, तुमगे ग्रिवेन्सीस आयकपाक. कित्याक तें बील मागील आमी. वी हॅव आस्क्ड 48 hours बिफोर द 24th. सो ते डिस्कस करपाक तुमगे पॉयंट्स घेवपा नाका. नाजाल्यार थिंग वचून ते पास जाले कसलो फायदो. तुमकांय प्रोटेक्ट करपा जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. रमजान आसूं वा हेर कितेंय, थियेची लालाकी बसती उडयतलेच अशें म्हत्वाचें विधान थियेचो आमदार तशेंच मंत्री निळखण हळर्णकरान केला. हो विशय 2010 सावन प्रलंबीत आशिल्ल्याचें मंत्री निळखण हळर्णकराचें म्हणणें. लालाकी बस्तींतली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करतले म्हणून 25 बांदकामांक नोटीसी धाडल्यात. त्या प्रमाण ही कारवाय जातली. पर गव्हर्नमेंट लालाची बस्ती म्हणटा पळय ते स्टेक होल्डर म्हणजे कोण, कोमलीदाचे जाणकार मेंबर हे टेनेंटेड लँड परचेस केल्या कोमलीदाची म्हणून ते कोर्टाक गेल्ले. कोर्टाक रीट पिटिशन हायकोर्टाचे. तर 2010 ते मोडपाचे आसले. ते भायर धाकट्या कोर्टान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हणून आनी बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आनी कोर्ट कलेक्टरान वचून टायम काडलो. आता ते सुप्रीम कोर्टाक गेले म्हाका दिसता स्टे गावोंक ना. सो हे स्टेक होल्डरांनी जणकारांनी एक जणकाराची मागणी एक कोमलीदाची जी स्वता ओनर आहा पळय तेंच्यांनी मागलेली आनी रीट पिटिशन तेंच्या पावला ते जिखल्यात. सो ही डेट दिली. आता गव्हर्नमेंट हेच्या आमच्या एडमिनिस्ट्रेटर कितें 10 वर्षी जाला कारण ताका डेमॉलिश करपाक खूब एजन्सी लागता. पुलीस PWD बाकीचे गोष्टी. सो ते खंय तरी फाटी फुडें जालें आनी दिलें केलें. कितले घरां अशे टोटल कितले घरां आहा ते? घरां 36 खूब आहा ते 36 कितें आहा. सर चडशी मुस्लीम कम्युनिटी आहा. सो रमजाना खातीर खंय तरी ते फाटी दवरता. रमजान आसूं रामनम आसूं हे पेंडींग आहा आमच्या हेज्या प्रमाणे 1.5 डिकेड जाली. 2010ची आयज 2015 आहा म्हणजे 15 वर्सां जाली. 1.5 डिकेड जाली दिले. रमजान आनी हें कितें आहा. विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बुधवारा बसका जाली. ह्या बसकेत विधानसभेच्या कामकाजाचो अजेंडा निश्चित केलो. बिलां 48 वरां पयलीं दिवपाची विधान मागणी सभापतीन मान्य केली. कामकाज सल्लोगार समितीची बसका म्हळ्यार फकाणां कशी जाल्या. सरकार आपल्याक जाय तसो विधानसभेचो काळ आनी कामकाज थारायता असो आरोप आमदार वेन्झी वेगसान केलो. जाल्यार प्रायव्हेट मेंबर बील डे दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान तिडक उक्तायली. दुसरे वटेन उलोवपाचो वेळ वाडोवन दिवंक नाशिल्ल्यान आमदार विरेशान टिका केली. बिलां 48 वरां पयलीं दिवपाची विरोधकांची मागणी सभापतीन मान्य केली. मिटींग आसली आनी BSc मिटींग सदांचे भाशेन इट इज लायक ती घांटा बैलांची मिटींग न्हय. सो ते आहाय ते सगळे घांटा बैल आनी तांकां सांबाळपा आतां आमकां फोर्स ना थिंगा. सो इट इज द सेम सिट्युएशन. सो ती घांटा बैलांची मिटींग वय 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 अशें करून घांटा बैला भाशेन देर वॉज सॉलीड आर्ग्युमेंट ओवर देर टुडे बिकॉज
3 दिसांचें सेशन. त्या 3 दिसां सेशना बील घातली ती 24 तारखेर 48 hours बिफोर दीत म्हणलें. सो वी टोल्ड देम गिव अस एटलीस्ट 48 hours बिफोर द 24th, म्हणजे 22 तारखेर दिया म्हणून बिलां. सो वी हॅव द टायम टू स्क्रुटनायज इट रादर दॅन आफ्टर गोईंग इनसायड. ते अग्री जाले ते. मागीर टायमींग उलोवपाचेर कितले टायम उलयतले तेजेर डिस्कशन जालें. सेम सिट्युएशन. वी आर फायटींग एटलीस्ट टू गिव अस 45 minutes to 1 hour फॉर ईच वन ऑफ अस टू स्पीक. तेंय आयकलें ना. प्रायवेट मेंबर्स डे म्हणून आमगेलो जो दीस आसता एज मेंबर्स टू रेज आर क्वेरीज एंड दीस इज आर रायट आमचे टू क्वेश्चन द गव्हर्मेंट रेजोल्युशन मांडपाक. हो दीस तेमी कट केला आनी एज पर रूल 31 इफ दीस डे हैज बीन फ्रायडेचो दीस इज नॉट इन्क्लुडेड then the speaker should fix this private members rule day on any other day during the business days. So that has not been fixed. So this is basically a mockery. This government has 33. Having 33 such a large number, they do not want to face 7 in the opposition. So this was the first point with regards to the private members day that is not being observed. Dusre, we have observed that postponement questions are not allowed after being admitted, are not discussed. Tisre, we asked for ample time from the opposition. MLA should be given ample amount of time to question the government with relating to the governor's address. Don't these governor's address dola on 24th and 25th and 26th is the chief minister is going to present the budget. Hui na hui joilar ingai. इट इज अ मॉकरी. 48 hours पयलू आमकां जी बिलां जी आसा जावं कितेंय तुमी हाडटा नाल्यार ते 48 hours पयलू आमकां येवपाक जाय. मात हें जायना कित्याक एवरी टायम एसेंब्लीन आमी पळयता की खूब फावटी अशेंच इश्यू जाता की 24 hours पयलू केन्ना केन्ना ते लास्ट मुमेंटाक पासून हाडून तेगयता. सो असो जो इश्यू आसा हो आमी इश्यू मांडला की 48 hours पयलू आमकां सगळे जी खंयचीय बिलां हाडटा एमेंडमेंट्स हाडटा जाल्यार ते तुमी पयलू आमकां दाखोवपाक जाय आनी तेजेर आमी स्टडी करून ते उलोवपाक शकतले. पण ते समज टायमार हाडिना जाल्यार आमी तेजेर सारके स्टडी एलोबरेट करूंक शकना आनी ते आमी मांडपाक शकना. विधानसभा कितले दीस घेवची हे मंत्रिमंडळ बसकेत थारता. विधानसभेच्या कामकाज सल्लोगार समितीचे बसकेत फकत कामकाजा विशीं चर्चा जाता अशें सभापती रमेश तवडकार सांगता. विधानसभेचे कामकाज कशे तरेन चलपाक जाय ही आपली जापसालदारकी आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. सर, आयज बीएससी मिटींग जाली असेंब्लीन. कितें विशय आसले आनी अपोजिशनाची कितें डिमांड आसली सर? नाही, बीएससी मिटींग जो आसा न्ही, बीएससी मिटींगेचो विशय आसता की जे दीस कॅबिनेटान दिला त्या दिसाचो बिझनेस कंडक्ट करपाचो. लक्षांत येयलें. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे रुटीन जी प्रोसेस आसा त्या प्रोसेसान डिस्कशन जालें. म्हणजे कोणाक कितले वेळ उलोवपाक दिवपाचें कितें आसा हे विशय आसात. ताणें एक विशय काडलो तो शॉर्ट ड्युरेशनाचो विशय काडिल्लो. पण शॉर्ट ड्युरेशनाचो विशय जर काडलो जाल्यार शॉर्ट ड्युरेशनाचो विशया संदर्भान हांगा असेंब्ली किंवा स्पीकर ठरयना ड्युरेशन कितलें आसता तें. हे सेशन कितले दीस आसचें तें कॅबिनेट ठरयता. ओके. आनी त्या नंतर बिझनेस जो आसा तो कशा तरी कंडक्ट करपाक जाय ती आमची जबाबदारी. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही भाजपाची बी टीम न्हय तर ते भाजपाचे अलायन्स पार्टनर. तांच्या क्रांतीचो फायदो जो आसा तो गोंयच्या लोकांक न्हय तर भाजपाक जाता. हालींच गोंयांत घडिल्ल्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर मनोज परब कित्याक उलयना म्हणून आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान प्रश्न केला. अमिताच्या आरोपांक आरजीचो आमदार विरेश बोरकारान जाप दिल्या. गोंयांत एकला चलोची भुमिका घेवन भाजपाची बी टीम कोण हें आम आदमी पार्टीन दाखोवन दिला अशें विधान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केल्लें. ताका आतां आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान जाप दिल्या. पालेकर म्हणटा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी भाजपाची बी टीम न्हय जाल्यार ते खंय भाजपाचे अलायन्स पार्टनर. तांच्या क्रांतीचो फायदो खंय गोंयच्या लोकांक न्हय तर भाजपाक जाला अशें ताचें म्हणणें. आनी हे गांवांत रावन रस्त्यार रावन आरजीक बी टीम म्हणटाले, व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां दिताले, व्हडल्या व्हडल्या हेचेर मंचाचेर वचोन कॅम्पेनिंगाक वचोन आरजी बी टीम आरजी बी टीम आरजी बी टीम म्हणटाले. आयज बी टीम कोण? आनी हांव लोकांकूय विचारपाक सोदता, जे लोक आमचेर प्रेशर हाडटाले हेंच्या वांगडा वचा म्हणून, हांव तांकांय विचारपाक सोदता, जेन्ना तुमी आमचेर प्रेशर हाडटाले जेन्ना आमी तुमकां सांगताले हे फोटींग हे गठबंधन उरपाचें ना, हे फक्त आपले पॉलिटिकल करियर वाचोवपाक केल्लें तितल्या टायमाचे गठबंधना आमी तुमकां सांगताले तेन्ना आमकां लिटरली आमच्या भुरग्यांक टॉर्चर करताले. फोनार फोन, मेसेजीचेर मेसेजी. आयज तुमकां कळ्ळें आसतलें आयज कित्याक आमी वचनासले ते.
आयज जर हें जाल्लें आयज परतें आमकां तुमी क्वेश्चन करपाचें की तुमी तेंच्या वांगडा कित्याक गेल्ले काय म्हणून. एक गजाल तुम्ही लक्षात घ्या मनोज तुकाराम परबाची की तो बी टीम न्ही, इज एब्सोल्युटली नॉट अ बी टीम. हांव मान्य करता तो BJPचो अलायन्स पार्टनर. चिवटे, शिंदे जे कोण BJPचे बरोबर असता तांचो तो अलायन्स पार्टनर. ही इज एब्सोल्युटली रायट. आणि जे म्हणले आपण बी टीम न्ही म्हणून, न्हय तो बी टीम, तो BJPचोच पार्टनर, अलायन्स पार्टनर. कारण ज्या वेळार इशू आसता ओपोजिशनाच्या डील करपाचे, ओपोजिशना भितर कितें रिफ्ट जाली किंवा ओपोजिशनाच्या आमदारांनी किंवा कोणी कितें म्हटलें जाल्यार ताका अचानक जाग येता. गोंयान हिल कटींग जाली, गोंयान जॉब स्कॅम जालो, गोंयान सेंट फ्रांसीस झेवियराचो विशय आयलो, गोंयान देव खापरेश्वर देवूळ मोडलें, गोंयान वेगवेगळे विशय, लँड कन्वर्जन, हे ते सगळे विशय जाले. तेन्ना हो खंय आशिल्लो. अमिताच्या आरोपांक आरजीचो आमदार विरेश बोरकरान जाप दिल्या. विरोधकांनी एकठांय येवन काम करचें म्हूण आपाचेच फुडारी सांगताले. आतां तांच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी एकला चलोवची भुमिका घेतिल्ल्यान आपाक लज जाल्या. आपान दुसऱ्याचेर उलोवचे परस आपल्या पक्षाचेर लक्ष दिवचें अशें विरेशाचें म्हणणें. उर्राकाचो सिजन हो गोंयान सिजनल आसा, हो येतात आनी उर्राक जो आसा हो फेमस आसा आनी आमचे दोंगराचेर उर्राक काडटा, फेणीय काडटा. आनी अशें जे स्टेटमेंट म्हणजे तेका म्हाका दिसता उर्राक लागला फेणी, तो म्हाका दिसता भायलो सोरो येवन मारता आसतलो, इम्पोर्टेड, कित्याक तो गाडयो इम्पोर्टेड आसता, गोंयच्यो गाडयो आसना, इम्पोर्टेड गाडयो घेता. सो तो जो सोरो आसा तो इम्पोर्टेड घेता आसतलो. आमचो सोरो व्हडलो दिसता. पूण हांव एक सांगपाक सोदतां की जी स्टेटमेंटां करता बिंग अ पार्टी प्रेजिडेंट, जी स्टेटमेंट करता चिंतून करपाची गरज आसता. कित्याक आयज तुमचो जो जोड तोड जाल्लो, ही भाशणां तुमी सांगताले आमी सगळे एलायन्स करपाक जाय, आमी एकटे येवपाक जाय, आमी घट जावपाक जाय. आयज कितें जालां? लज जाल्या मरे. लज जाल्यार सुशेगाद बस मरे. वयल्यान तूं उलटा मिन्स चोराच्या उलटा बोबा म्हणटा पळय तसल्यो खबरी जाल्या मरे. ह्यो आयज तेंची थंय हें जाल्यार डुबती न्हंया म्हणूंक शकता तुमी. आनी डुबती न्हंयान तुमी आमकां भितर आमचे स्टेटमेंटां करता. सो पयलू तुमचें कितें आसा तें तुमी साल्वार करात. तुमकां थंय तुमी तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी साल्वार करात. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें येना, तुजी स्वताची तूं आपूण सद्याक बसपाक सोदता पळय ती साल्वार कर. मागीर तूं दुसरें उलय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकरान केल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचेर कारवाय कित्याक केली ना असो प्रश्न सत्र न्यायालयान भ्रष्टाचार विरोधी फाट्याचो SP आनी पुलीस निरीक्षकाक विचारला. ह्या विशीं सत्र न्यायालयान दोगांकूय नोटीसी काडल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी एप्रिलाच्या 19 तारखेक जातली. काशीनाथ शेटये सयत 6 जाणांनी ह्या प्रकरणात ACB कडेन कागाळ केल्ली. उपरांत तांणी सत्र न्यायालयातूय दाद मागिल्ली. फायल क्लियर करपाक एका मंत्र्याक 20 लाख रुपया दिल्ल्याचो आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकरान केल्लो. पांडुरंगाच्या आरोपा उपरांत वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये आनी हेर 6 जाणांनी भ्रष्टाचार विरोधी फाट्या कडेन कागाळ करून चवकशेची मागणी केल्ली. पूण भ्रष्टाचार विरोधी फाट्यान कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान तांणी सत्र न्यायालयात दाद मागिल्ली. बुधवारा सत्र न्यायालयात ही केस आयली. सत्र न्यायालयान ह्या प्रकरणात ACBचो पुलीस अधीक्षक तशेंच पुलीस निरीक्षकाक नोटीस काडून कारवाय कित्याक केली ना असो प्रस्न विचारलो. हे विशीं फुडली सुनावणी 19 एप्रिलाक जातली. भारतीय न्याय संहिते प्रमाण कागाळ जाली काय मुळाव्या तपासा खातीर पुलिशे कडेन 14 दिसांचो वेळ आसता. ह्या 14 दिसांनी तांणी तपास केलो ना जाल्यार ती आपुणूच FIR जाता अशें काशीनाथ शेटये सांगता. मडकयकरान थोडे स्टेटमेंट काडलेले न्ही, ते खरे काय खोटे आनी कितें कोणाक पयशे दिल्या कितें दिला आनी ओगीच खंयचे सगळे मिनिस्टर पयशे करता अशें ताणें म्हणलेले. सो अशें आमी कंप्लेन केली की ताणें कोणें जर पयशे घेतल्या जाल्यार इट शूड बी ऑफेन्स शूड बी रजिस्टर्ड म्हणून. आनी मागीर पयलीं आमी PIक दिली एंटी करप्शन ब्युरो आनी मागीर आमी SP ACB ताजी एक हें केलें परती कॉपी दिली 2 दिसांनी वचून. आनी दे हॅव नॉट रजिस्टर्ड द ऑफेन्स किंवा प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी स्टार्ट करूंक ना म्हणून आमी तांचे कोर्टान गेले की बाबा हे खरेंच पयशे घेतल्या कितें घेतल्या ना जाल्यार अंडर 217 BNS आनी 212 BNS ताजेर कंप्लेन जावंक जाय. ती फॉल्स कंप्लेन म्हणून. नाजाल्यार प्रत्येक जाण फाल्यां कोणाचेर आळ घालतले. आतां ह्या दिसांनी हें जालां तें कोणी आळ घालता कोणाचेरूय काय प्रूफ ना, बेश्टे घेना आसतना सुद्दां घेतला म्हणटा. सो इनोसंट मनीस तातूंत त्रासांत पडूंक जायना अशें आमचें म्हणणें.
So we had filed a case. Then it was registered, and now notice have been issued by the Special Judge of Prevention of Corruption Act on 19th April at 10 o'clock. केन्ना पर्यंत रजिस्टर बी कर म्हटलं ते रजिस्टर न्ही, तांकां नोटीस काडल्या तांणी कोणाक PI का न्ही तांकां विचारता ते कित्याक करूंक ना, किंवा ते प्रिलिमिनरी तांकां प्रिलिमिनरी 14 दिसाचो टायम मेळटा करपाक, आनी ती प्रिलिमिनरी आमी कंप्लेंट दितकूच 14 दिसाचो टायम आहा एज पर BNSS. सो तांणी जर ती 14 भितर ती प्रोड्यूस करची पडटली, नाल्यार ताणी FIR ऑटोमॅटिकली FIR रजिस्टर करतली. नेक्स्ट हियरिंग ते येतले PI आनी SP तांचो PP आज तांकां सांगला न्ही, तांचे येतले आनी दे वील फायल देयर रिप्लाय. ते कित्याक करूंक ना नाल्यार कितें आसा ते कळटलें न्ही, लोकां फुडें न्ही येतले, नाल्यार अशेंच बंद जावपाचें, काय जावचें. नेक्स्ट 19th एप्रिल 10 o'clock. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. शेळमेळावली जाल्ल्या IIT विरोधी आंदोलन प्रकरणात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब आनी हेरांचेर घातिल्ल्यो केशी उच्च न्यायालयांत रद्द करपाचो आदेश दिला. आपल्या वयली आनी रोहन कलांगुटकरा वयली केस रद्द जाल्ल्यान मनोज परबान खोस उक्तायली. 70 शेळ मेळावली IIT आर्ट 2021 आंदोलन जाल्लें. ते उपरांत वाळपय पुलीस स्टेशना भायर निदर्शनां जाल्लीं. ह्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब आनी हेर 23 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्लो. उपरांत हे प्रकरण गुन्यांव फाट्या कडेन दिल्लें. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान मनोज परबा आड फौजदारी दंड संहितेच्या 107 कलमा खाला कारवाय सुरू केल्ली. इतले मजगतीं मनोज परबान उच्च न्यायालयात धांव घेवन गुन्यांव रद्द करपाची मागणी केल्ली. उच्च न्यायालयान मनोजाचें म्हणणें आयकून घेवन गुन्यांव रद्द करपाचो आदेश दिलो. मेळावली प्रकरणात आपल्या वेली आनी आरजीचो एक कार्यकर्तो रोहन कळंगुटकरा वेली केस रद्द जाल्ल्यान मनोजान खोस उक्तायल्या. अशीच एक केस 2021 जेन्ना मेळावली मॅटर जाल्ले, ज्या मॅटरान आख्खें गोंय हाल्ललें आनी जे मॅटर आरजी सामके क्लोजली असोसिएट आसले जे मॅटरान. सो त्या मॅटरान जेन्ना मेळावलीचें आंदोलन जेन्ना सामकें पिकाचेर पावल्लें तेन्ना पुलिसांचे आनी लोकलांच्या मदीं जेन्ना ते फायट जाली, ती झगडी जाली आनी ते सगळ्यांनी पळयलें. त्या दिसा गांवांतल्या लोकांक सपोर्ट करपाक लागून आमी पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ले आनी तेन्ना आमचेर FIR घातलेली की आमी जेन्ना ते मॅटर जेन्ना मेळावली ते पुलीस आनी हेंच्या मदीं जेन्ना कॉन्फ्लिक्ट जाल्ले तेतून आमी थंयसर आसले म्हणून तेतून आमची नांवां तेंच्यांनी घातलेली. सो अशेंच फेक FIR घालून आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न BJPन एवरी टायम केल्लो आसा. ते मॅटर जेन्ना फुडें पावलें, चार्जशीट फायल जालें, तेच्या पयलीं आमचो एडवोकेट सर कार्लोस फेरेरा जो हल्डोनचो MLA आसा तेणे FIR कॉश करपाक लागून हायकोर्टान अपील केल्ली आनी आमी चॅलेंज केल्ले. ही केस इतलीं वर्सां चलोन आयज तेजी फायनल ऑर्डर येयल्ली आसा आनी जी आमचेर FIR केल्ली भितर हांव आनी आमचो रेव्होल्युशनरी रोहन कलंगुटकर हो आसलो. सो ही जी FIR आसली ती आयज कॉश जाल्लेली आसा, भायर मारलेली आसा. सो ही एक विक्ट्री आसा आमकां लागून, ही एक विक्ट्री आसा सगळ्या गोंयकारांक लागून एक्चुली. कित्याक हेच्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की सत्य आहा पळय तेचो विजय हो जाताच, सत्य आसा तेजी जीत ही जाताच. बट इतले केसी पडोन सुद्दां आमचो आवाज कंटिन्युअस जायत आसलो, ह्याय फुडें जातलो. आनी ही जी केस जी मॅटर आसा जी कॉश करपाक लागून जी वावरला तेका आमचो कार्लोस सर आनी तेजी जी टीम आसा, नेहाल आसा, सुजय आसा, एडवोकेट नेहाल आसा, सो तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. येरादारी संचालकान कदंबा कामगार संघटनेच्या मागण्यांक प्रशासकीय मान्यताय दिल्ल्याची माहिती आयटकाचे फुडारी क्रिस्तोफर फ्रॉन्सेकान दिली. कामगारांचो 12% PF, 5 वर्सां परस मायज काम केल्ल्या कामगारांक कायम स्वरुपी दर्जो आनी 34 म्हयने प्रलंबीत आशिल्ल्या एरियसाच्या मागण्यांचो हातून आस्पाव आसा. आयटक फुडारी क्रिस्तोफर फ्रॉन्सेका आनी कदंबा कामगार संघटनेच्या अध्यक्षान येरादारी संचालकाची भेट घेतल्या उपरांत ते उलयताले. आमकां डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान क्लियरली आमकां सांगला की तांणी 3 फायलीचेर जो एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिवपाचो आहा तो दिल्लो आसा. दॅट इज 34 months एरियर्स ऑफ KTCL आनी 12% प्रॉविडंट फंड फ्रॉम डिसेंबर 2009 आनी त्याच बरोबर ग्रांट ऑफ टेम्पररी स्टेटस टू ड्रायव्हर्स अँड कंडक्टर्स हू हॅव कंप्लिटेड मोर दॅन 5 years. उरलेल्या इश्यूचेर चर्चा जाली
ताच्या बद्दल हांव मागीर सांगता. पूण ह्यो एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जो आसा इज ओनली पार्ट ऑफ द एप्रुवल. You have to get the financial approval as well. Approval has to be secured. But anyway, we have crossed one hurdle, one important decision because of Mr. Pramewal Abhishek. He has taken a lead in securing these approvals. Because proactively, I must say, on behalf of the union, urlele issues, main issue which we are talking about, ki ye je electric buses ahat, जे ऑपरेट जातात अंडर कदंबा, थंय जे ड्रायव्हर कंडक्टर आहा दे शूड बी ऑन द रोल्स, परमनंट रोल्स ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. तो पॉयंट मिस आउट जावना जावपाक आमी मिस्टर प्रमेवल अभिषेकाक सांगले की ताचेर सिरियसली डिस्कशन जावपाक जाय आनी जे पळय कोण कामगार कदंबाचेर काम करता कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आसपाक जायना. दे शूड बी ऑन द परमनंट रोल्स ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.